जेजू म्हज्या तुजेर रावपाक येता बोसूंक म्हजी ही सगळी बाता मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसल्याक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें तांकां सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चडत वेताव आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याजकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या हातांत घालतले. ताचेर ते मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करून ताका जेरमोन दिवंक आनी खुर्सार किलावंक ताका ओन भावार्थ्याचेर सुवादीन करतले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जातलो. तेन्ना जेबेदेवाच्या पुताची आवय ताचे सोरशी आपल्या पुतांक घेवंक आयली आनी ताचे कडेन कितें मागोंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून परतिपाल केलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकलोत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पियोंक जायत? तांणी म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी पियेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक दिवंक म्हजे आदीन ना. ते जागे म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपल्या सोरशीं आपोवन हाडून सांगलें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. देवाचें उतर हें.